Praise God. Praise God. We'll start, okay? Babaचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Bo mogala Baba, tukarga moimani dinvas, mo mogala Jesu tukarga moimani dinvas, bo mogala poitrotmia tuka arga moimani dinvas. या दिसापासत आमच्या धोरेकल्याच्या बाबयणाच्या जिविता पासत तुका आर्गां मोहिमा आनी दिनवास बाबा आमकां सोगल्यांक तुवें ह्या जाग्यार एकठायलें एक एकल्याक तुवें आमकां उलो करून तुवें आमकां ह्या जाग्यार एकठायल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता हांव दिनवासता हांव जेजू कोरी दाखवेल आणि आम्ही फांटे जशे एक फांटो दाखवेलींत रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेच ओस्तोंगी फळां दिवंक जायनात तशेंच आमी तुजे सवे रिगून रावल्या शिवाय आमच्यानूय फळां दिवंक जायनात होय बो मोगाला पवित्र आत्म्या तुज्या आदारान आमी जेजू सवे रिगून रावंक सुबां फळां दिवंक आमकां आदार कर आयज भोयण फातिमा उलोयता ते एक एक उतर जावन दी पवित्र आत्म्या तुजी उतरां आनी शिकोवण आमकां सोंपी कर हे मागणें आमी कोता जेजूच्या नांवान आमेन. Amen. Amen. Argan Jesus. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay. Kit testimony hai. As muge ek ha testimony. You know, देव आमकां राखोत म्हणल्यार राखोता आमी दिसान ते साम 91 कोत्तायचे आयज कितें जालें हांव ड्रायव्ह कोत्ता हांव कितें हाडपाक गेलो एका आयज काल कितें जाता म्हाका हांव सारकी प्रिन्सेस सारके हांव आनी कोणाक चोयना हांव सगळे रस्ते ओन कोत्ता सो आय वॉज सिटींग आनी हांव मागीर चलयता मोटर एक जंक्शनाचेर चोयल ना हें दोनी आटी चोवपा जाय आसलो हांवें एक सायडी चोयलें आनी दुसरे सायडी चोयल ना सो हांव स्ट्रेट वयता ते ह्या टी मोटर येयल्यान सारके ब्रेक मारलो सारको you know it's just he would have just got at the passenger side of my you know and then horn marlo म्हाका रागान so हांव तेगे हात दाखयता and I went and I said thank you Jesus you saved me again. So praise God. Yes, you know, and I really felt protected and hore येवपा जातालें तें उदृश्ट सामकन मारपा आतां म्हजेर बट आय रियली थँक गॉड आर्गां जेजूक हे दिसा दिसपट्टी वेडा वेडा घोडये घोडये तो आमकां राखोत ना प्रेज गॉड थँक यू जीसस Praise God. Thank you, Jesus. शी देवागे भुरगीं कितें दिसत चोय आज म्यूट राहा अंकित बोलते जाटू आवच सोय बघ्या डाली की तू बहुत दिसते असत की तू ऑर्सान चोपा मेडा मोदे माई नाच जाती सिस्टर हो साम 91 आमगे सारके जिवितां जाय हांवें जाल्यार हांव एक एसो चोड आहलोलें की रोकडी भिरांत पयले येताली सिस्टर पयले देवा उतर मेळचनी पयले आनी देवा उतर मेळ्ळ इतली गोटाय जेजू आमची एका काळजां भोत्ता प्रेज गॉड थँक यू जीजस लायक यू नो विथ दीस फाटी जाली ऑलमोस्ट 2 weeks जाली हांव राती हुंय बायसोन एशे कोन्न पयस बी हांव नेटवर्क गेलो होय आवाज येना बाय हॅलो ते उलयता आसतलें हय आयकूं येचना ना गेलें आतां लावया कितें आहलो गो लावी एक्चुअली हांवें संडे दिलो टेस्टिमनी बट हांवें दिता कित्याक आज तेजो थोडो पार्ट आज कितें आहलो डॅडीगे एक 11-12 years वर्सां एक बायक आहलोली ओल्ड वेरी ओल्ड मॉडेल आहलो तो आनी तेणें ती म्हाका मु दिलोली एशे कोन्न शिंगपाक तो मागीर चलोयना मु तेणें म्हाका दिलोली 7-8 वर्स मिगले हिंग आहलो ती मागीर हांवें थोडेशें तेजें काम केलें आनी म्हणलें ती चल आनी विंक या
आणि कितें मागीर लायक वॉट एवर इट्स हिज लायक म्हण सो वी थॉट वील फायंड अ बायर. तो आमी कितें जें मातशें रिपेर वर्क कितें करपा जाय आसलें तें केलें. आनी मागीर ते मेकॅनिकाकूय हांवें म्हणलें की आपको कोण मेळट जाल्यार तुका मातशें आमकां सांग म्हण. ते वय वय म्हणटाय न्हू, बट यू नेवर नो, म्हणजे ते बेश्ट म्हणटाय ओके हांव सांगता म्हण. बट गॉड इज सो गूड. स्टार्ट सोन म्हाका तो मेकॅनीक फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां बरो मेळ्ळो. मागीर थोड्या दिसान होरें ताणें सिन्सियरली आमकां कॉल केलो की एक कोण क्लायंट आहा म्हूण. तो बायर येयलो, आमगे घराको येयलो, तेणें बायक चोयली आनी ही वॉज ओके टू बाय इट. आनीक तिथान जायत आसलें की डॅडी मातशें ओल्ड एजी लागून तेका थिंग RTO ऑफिसां व्हरों मेळनासलें. मागीर आमी कितें केलें, एक लेटर वयली, मेडिकल लेटर, ती सबमीट केली RTOआन. ती लेटर सबमीट केली आनी तें क्रिसमसा टायमार तें बंद जालें म्हूण ऑफिस कितें म्हणजे ते क्रिसमसा दिसान ते आसनाय ऑफिसर बी म्हूण आमकां सबमीट करूंक मेळना. आनी ती मेडिकल लेटर खंय फकत 10 डेजां वॅलीड आसता. आमी मागीर 10 डेज जायन आमी जायत दिसान मागीर 18 दिसान अशें कितें गेली मागीर जानेवारीयान को न्यू इयरान. आनी मागीर तो ऑफिसर म्हणूं लागलो, RTO ऑफिसर, ही तुगे लेटर रिओल्ड. आनी जावपा ना, तांकां वचोन लेटर घेवन या डॉक्टरा कडेन. आनी त्या डॉक्टराकूय तो येत तेदोन तेका मेळों वयच्या पडटा, तेगे सर्टन डेज आसताय तें. बट त्या दिसा हांवें मागीर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅड बिलीव्ड, दो इट लूक लायक अ ओल्ड मॉडेल आहा, कोण घेवपा ना, बट आय हॅड बिलीव्ड इन माय हार्ट की ऑलरेडी बायर मेळ म्हूण, लायक तें केल्लें. दुसरें म्हणल्यार होरें एक बायर येयलो. बट आनी कितें जालें की हें जावचें लागलें, डॉक्युमेंटेशन तें क्रिसमसा विकां जावं ना. बट आसूं, हांव पेशन्सान रावलें. आय वॉज एबल टू रेस्ट इन द लॉर्ड. आय हॅड दॅट पीस की जातोलें, कितलें आडकोड हाडूं तो दुस्मान, बट काम जालें मम्मीगे ऑलरेडी. सो मागीर तो RTO ऑफिसर म्हणूं लागलो, ही लेटरूय तुगे ओल्ड आहा, आनको घेवन यो. आनी हांव सारकें मातशें गोवान हांव हें जालें की आनको आनी ती लेटर वच डॉक्टराको हाडपा हें तें. तेका मागीर सांगलें ऑफिसरा चोय मातशें प्लीज, तूं तुगे सिनियर ऑफिसराको मातशें वचोन उलयतलो की दाखयता ही लेटर, दो इट्स नॉट विदीन द 10 डेज, तूं मातशें उलयत ते कोडे म्हूण. तो म्हाका मातशें हें जालें आनी सांगूं लागलो तुका लागून चोय आनी म्हाका कितू पडपत परतून 10 पाट उठोवं पड म्हणून लागलो. बट हांवें मागीर तेका मातशें एशें कोन्न रिक्वेस्ट एश केली आनी तो उठोन गेलो ते ऑफिसर आपल्या सिनियराको विचारपा. तो गेलो तेदो हांवें कन्फेस केलें सर्वेस्पोराचो ओत्मो हे ऑफिसराची आनी ते सिनियर ऑफिसर तेका उलोवपा वयता तेजेर आहा, आनी देवागे फावोर मुजेर आनी मुगे घोराब्याचेर आहा. आनी आय बिलीव्ड इट की तो पोतून येत तेदो ना, येस ओके म्हूण येतो मु तो चलता मु ही लेटर. आनी तो ही केम बॅक रायट, तो येयलो आनी म्हणूं लागलो सरान ओके म्हणली म्हूण. सो आय वॉज लायक रिलीव्ड. जेजू आर्गा म्हळें, तेजे उजीर म्हणलें, देवाक आर्गा म्हळें. आनी थँक्यू सर म्हळें, तें जालें. मागीर थोड्या दिसान आनको कितें जालें की आनी कितें कितें मातशें हेच्या लागलें. ती बायल म्हणटा आमी गेलीं तें फॉर्म पोतून कलेक्ट करपा पडटा, तें करूंक गेल्यार थिंग नाय, ती आतां ना, ती BLO ड्युटी आहा कितें तेंगे चलताय, ती ना, तूं पोतून वच म्हणून लागली. दुसऱ्या दिसा यो म्हूण. आमी आनको ती सायडीन बायल आसा ती युजली कितें जाता एसो ऑफिसान तूं पोतून यो वच तेसो जाता. बट ती कावंटराची एक बायल आहलोली, यंग गर्ल, आनी तेणें कितें म्हूण सांगून तेणें बाळेन सोदून तेगे कावंटराचेर वचोन तेणें म्हाका कोन्न दिलें काम, म्हणजे आमगे फायल सोदून तेणें काडून दिलें. प्रेज गॉड, दॅट इज वन थिंग. कितुलें एंड माय हजबंड वॉज ऑल्सो विटनेसिंग ऑल दीस. तोय चोयतालो कितको हें सगलें सुपरनॅचुरल जाता तें. येस, वाव. होय. आनी ही बाय नाव प्रेज गॉड थोय म्हणजे लायक ही कॅन सी हाऊ द वर्ड ऑफ गॉड वर्क्स तें. येस, वॉट वी येस. कन्फेस, वॉट वी बिलीव इन, कितको चलत तें. आनी ती बायल सायडीक कावंटराची दो शी सेड की ती आज ड्युटीर ना, तूं मागीर यो, ती आपूण अशी उठोली आनी तें दिल म्हाका सोदून. तें जालें. मागीर तो फायनली लास्ट संडे ती बायक आमगे घराक वचोन गेली. आनी दुसरें म्हळ्यार ती बायक आमकां ऑलमोस्ट इतू वर्सान आतां 12 years ऑलमोस्ट जाले, हाफ द प्रायसान गेली. कॅन यू इमॅजिन? प्रेज गॉड. लायक ते Praise हार्डली God. आनी मेळपाचें, बट हाफ द प्रायसान गेली. Yeah. जेजू आर्गांक सो मेनी कित देवागे हँड वी कूड सी एट एवरी लेवल. आनी दुसरें म्हळ्यार मागीर आनी एक फॉर्म मातशें तें चोडान आमकां हेल्प केलो न्हू सायडीन कावंटराच्या, आनी शी फॉगॉट टू गिव वन फॉर्म. तें तेकडें उरलें. सो ते बायरान म्हाका फोन केलो काल की एक फॉर्म तूं इसरोल म्हूण. तो आमी आज गेलीं पोतून ऑफिसान गेल्यार ती आज ही बायल कोण आहलोली मेन, तेको हांवें वचोन सांगिल्लें की चोय एक फॉर्म तुमी दिवच्या इसरोल म्हूण, बायर आमी दिवपा जाय म्हूण. मागीर ती पयलीं सांगलेली चोय म्हाका इतू काम पडलो आहा म्हणून लागली, एज इफ I दीस इज know. नॉट हर जॉब.
शी Yeah. सेड इतलें काम आहा हुंय आतां चोय हुंय हें चोय हुंय आनी म्हाका फूल तेंगे स्टॅक चोयल्या सारकें टेंशन येवपाचें द वे दे ऑपरेट देर फूल फायल्स एंड एवरीथिंग मागीर म्हाका सांगता चोय हुंय आतां आनी मंडे यो हुंय नाव टुडे इज वेडनेसडे शी इज टेलिंग मी टू कम ऑन मंडे आनी हें कितें And जाता एक्चुअली इन अ वे इट्स देयर फॉल्ट की तेम दिलना mm, मुगे पेपर बट शी इज टेलिंग मी कम ऑन मंडे एंड आई वाज जस्ट लुकिंग आनी पयलीं हांव कन्फेस करून गेल्लें कित्याक तेमच्यान कितें म्हणून जाता आसलें ते फॉर्म तुगे ना आतां अशें तेशें right, कितें म्हणून जाता बट आय सेड लॉर्ड तूं म्हजे मुखार वयतलो आनी सगळें कितें आहा तें clear kottalo. पाथ स्ट्रेटन कोत्तो म्हूण तूं सगळे दोंगर तूं काडून उडयतो म्हूण एश म्हूण हांव कन्फेस बिलीव करून गेल्लें सो वेन शी सेड दॅट हांव तरी देखून देव कितें कोत्तो आतां ही इज एट वर्क ही इज डुईंग समथींग म्हूण आनी सडनली म्हाका सांगता दुसरें फॉर्म घे न्हू तूं आनी दुसरें फॉर्म घेयल्यार अगेन आय हॅव टू गो टू माय डॅड्स प्लेस टू चंदोर एंड टेक द सिग्नेचर एंड ऑल दॅट Signature, yeah. So I just हांव जेजू मनांत हांव लायक आय एम जस्ट थिंकिंग ऑफ गॉड you're doing something right तूं कितें कोत्ता न्हू नो वी आर नॉट गोईंग बॅक अगेन म्हूण आमकां मंडे येनाय म्हूण आनी रायट देन माय हजबंड वॉज सेईंग देर वॉज अ चेंज ऑफ हार्ट म्हूण ते गेलें तेन आमकां ना म्हणलें तें मागीर आपूण फायल सोदूंक लागली आमकां वच म्हणलो तेन बट टीच कितें नांव केन्ना येयल्लें कोण सडनली मागीर आनी ती सोदूंक लागली Wow. तेन फॉर्म तेंकां आमकां दिलें सो माय हजबंड वॉज सेईंग तो सांगता की शी हॅड अ चेंज ऑफ हार्ट न्हू पयलीं ना म्हणूंक लागली तुमी दुसरें फॉर्म घेयात Praise अशें God. तेशें एंड वी डिडंट ओपन आवर माउथ तोय चोयता की आमकां ते रिक्वेस्ट केलना प्लीज कोर बॅक केलना कांय केलना सो इवन आय फील हांवें सांगलें अरे हांव प्रिंसेस म्हूण तेका सांगिल्लें लायक हाव वी आर सेईंग कन्फेसिंग दीस डेज वी आर द प्रिंसेसीस म्हूण Praise God. Thank you, Jesus. so God is so good my God he is so amazing Yeah, Jesus and ते सगळे मळ्ळ निंगो ती आडकोड्यो. yes praise God Praise God. Thank you, आनी Jesus. मुगे चोडवा गेली आतां मुगे घरा बेचें सांगता हें मुगे चोडू आज तेका तेणें डॅडी को म्हणजे घोवा को अलार्म ऑर्डर करून घेयल्लें तीन तेका सगळें टेम्परेचर चोयच्या मेळटा खंय अलार्म जाता डेट मेळटा सगळें सो तें येयलें आनी तेका बॅटरी येवनाय आतां उडो तेजी डिलिव्हरी येयली आनी घोवा आसलो काम मागीर तें म्हणूंक लागलें म्हाका इंत बॅटरी येयली नाय म्हाका 3 बॅटरीज जाय मुगो ते AAA कितें आनी आमकां ती आसोनाय सो देन तें मातशें डिसअपॉयंट जालें तेका तें एक्सायटमेंट आसलोलें केदो हांव यूज कोत्तो तें म्हूण बट सडनली मागीर तें मस्त एक ड्रॉवरान गेलें आनी तेका थिंगा एक्झॅक्टली 3 बॅटरीज मेळ्ळ्यो सो तें आतां लायक Oh, एवरीबडी इन द wow. हाऊस लायक दे नो लायक देवागे फावोर आमचेर आहा Yes. आनी Praise पवित्र आत्मा God. कितको लायक ही टॉक्स टू अस ही लीड्स अस ही गायड्स अस मागीर तें म्हाका सांगता मम्मा द होली स्पिरीट जस्ट टोल्ड मी टू गो टू दॅट ड्रॉवर आनी थिंगसा म्हाका 3 शी वॉन्टेड 3 आनी तेज्यान एक एक बॅटरी मेळ्ळी तरी. मेळ्ळी 2 Yeah. बट शी गॉट ऑल द 3 आनी रोखडें तेणें आपूण घालून मागीर स्टार्ट केलें तें So God is Welcome, so good. Jesus. So my Yes. household also can see how the kitkon devage uttor Praise God. yeah how Very beautiful, Flavi. Yes. Thank you, Jesus. so amazing Jesu arga Yeah. Jesuge moga shimani merna. santo kedna sanna Tanna way. Praise God. Jesus Thank you, Jesus. Jesu ka Fatima, you got locked out, Baba. yes sister I was sharing praise God so Praise God. the Psalm 91 सांगता न्हू so by such पयलीं I was prompted to confess that Psalm 91 so हांवें ते confess केलें आनी आमी गेलीं बरोबरशी सगलीं फंक्शन बी बरोबरशी जालें आनी येतालीं येवपा टायमा बायक काडून हांव ती मातशें बायक काडटालें आनी हांव ती स्टार्ट बी केली सगली रेस बी केलें आनी हांव बायको घेवन ती पडलें प्रेज गॉड Praise God. म्हळ्यार ती आखी मुजे पडली वयल्या excess and like instead but म्हाका एशको हेंच जावना like like birant or something like that I don't know like something like I was like protected like though that fall Hmm. was bad and all but it was आणि sister देव कितुलो बरो थिंग न्हू कोण आसना फकत एक फॅमिली आमची बारबरी ती भायर सरलो मस्त म्हाका खबर देखून ना ती म्हाका सांगलें आमी भायर सरले म्हूण बट when I went there I saw that there is another family आनी मुगे बायक आहलो थिंगा तेंगे कार आहलोली सो ती भायर काडटाली सो तेणी तेगे घोवा सांगिल्लें भायर काडनाका तें आपल्यागे बायक काडटा तें काण दी म्हूण सो सिस्टर दे आर ऑलरेडी एंजल्स प्रोवायड करून दवरले म्हाका पोटोले
Yeah. आनी ते म्हाका आधार कोन्न तेन म्हाका वयर बी काडले कित्याक हांव हे कित्याक शेअर कोत्ता कित्याक एसले मुगे लायफान एक पार्ट जालोलें तेदो म्हाका जायत मार लागलोलो आनी आय लॉस्ट माय टीथ एंड ऑल दॅट सो इट वॉज वेरी बॅड बट दीस फॉल वॉज लायक एंजल्स प्रोटेक्टेड मी Praise गार्डेड मी एंड God. डिडंट लेट Yes. कांय दूख बी कांय म्हाका दिवं ना बरोबर अशें आम गारेल आनी आय वॉज लायक लाफींग थ्रू आउट दॅट दीस लायक आय वॉज सो जॉयफूल एशें म्हणजे अशें को Praise God. देव कितू बरो लायक आय कुड सी दॅट आनी म्हाका ते फर्स्ट थिंग म्हणटा ते उगडास येयले म्हाका सो तेदोन तूं कितू रोडलें आनी कितू तुका त्रास जाले कितू तुका डॉक्टर विजीट करपा पडलें एंड ऑल दॅट आनी नाव ऑल्सो यू हॅड अ फॉल बट यू आर सो जॉयफूल बायकाकूय कांय जावं ना प्रेज गॉड सो ऑल ग्लोरी टू Praise गॉड God. सिस्टर बरोबर Thank you, गेली Jesus. आनी Yes. येयली दो द एनिमी ट्रायड टू हर्ट मी एंड टू शो दॅट तूं गेल न्हू चोय आत पडली तूं थिंगा लायक ट्राय टू पुट दॅट फियर इन मी बट Yes. ग्लोरी टू गॉड सिस्टर Praise प्रेज God. प्रेज काय Even चोय आमकां कितें पूण जाता न्ही तरी पूण होय आमकां देवागे प्रेझन्स दिसती पडटा थिंगा. Oh, sister, praise God. That's Praise God. that's the Awesome. highlight. Hmm. Praise God. Praise Mohima. बरं Jesus. झाले काय जाऊ ना ते Oh, Ishe, praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आगो सॅवी कितें जातोलें ती प्रिन्सेस मुगो. प्रिन्सेस आनी कितें जाता? Praise God. Thank you, Praise Jesus. God. प्रिन्सेस चोयन आसतना चलयत आसतले मोटरसायकल Ay, सायबा. प्रिन्सेसान सारखे चोवपा जाय न्हू चलयतना आनी Praise गोंयांत सिंधान चलोवपा जाय जायती sister देव राकोता. Praise God. या Praise सिरियसली God. गोंयांत व्हेरी डेंजरस ही Oh, बरी कोण चलयत rules follow गोंयांत कोन्ना हिंगा. Yeah, praise God. लोक बरे Thank you. चलयत गाडी गोंयांत ऑस्ट्रेलिया सोनीन Yes, praise God. Praise God. सायकल कोणा ते बारगो गेले आम्ही. Praise God. म्हाका खेळटेत Ay, सायबा. Praise Jesus. Okay, आता आनी कोण आहा? Praise God. All right, bye, Fatima. Over to you. Arkan Jesus. Thank you. In the name of the Father and Son and the Holy Spirit. Amen. मोगला बापा आयज आमी परत एक पावट हांगा एकठांय जाल्यान तुका आर्गां दिवंक आनी तुजें उतर परगटूंक आनी आमी सगळें तें आयकून आमच्या काळजांनी तें गुंथून घेवंक आनी दुसऱ्यांकूय वचोन तें तुजें उतर दिवंक पवित्र आत्म्या तूं म्हजे सुशेसान उलोय आनी आमकां जें उतर आयज हांवें घेतलां तें तूं आमकां त्या उतराची बरी सोजमणी दितलो म्हूण आमी सगळीं हांगा एकठांय जाल्यात आनी तूं आमकां शिकय तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरून आनी त्या उतरा वयर बरीं फळां हाडूंक आनीक आमी देवा जेजू सारकीं जावच्याक आमकां शिकय हें आमी मागता जेजूच्या नांवान आमेन Amen. 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 Praise God. Arkan Jesus. प्रेज जीजस Praise सगळ्यांक Jesus. बरी सांज हांव येता आयज हांव टॉपीक घेयला जेजूगे उतरासन ओल्ड टेस्टमेंटासन इट्स अबाउट एलायजा तुम सगळीं एलायजा खबर जाणाय आसतली एटलीस्ट न्यू टेस्टमेंटान चोय तो जेजू तो मोझस आनी एलायजा जेजूक जेन्ना ट्रान्सफिगरेशन जाता ऑन द माउंट ते दोना एलायजा काम्स एलायजा एक देवागेलो बरो प्रॉफिट आसलोलो in the Old Testament. One of the they are considering him as one of the best good prophet. When the Israelites, when God was all with Israel's were not obey देवाक हें कोना सारकी हें कोना आसलोली कितें देशें जालें तुम जाणाय इज्रायलाची स्टोरी रायट सगळी जायत पाटी आमी डिस्कस केल्या लास्ट टायम हांवें बी एक पाट सांगलोलें भावार्थाचेर जेन्ना 40 तांकां थोड्या दिसान भितर इज्रायल पावपा ती देवान तांकां जेन्ना इजिप्टासून भायर काडली तांकां देवान तेंगेले दे वर नॉट परफेक्ट सो देवान कितें केल्लें तांकां 40 वर्स लायलीं थिंग पावोंक बिकॉज Oy, they were not trusting God. तेंगेलो भावार्थ आलतालो ती कितें कोताली Altalo. मातशें बरें कितें मेळ्ळें देवा आर्ग दिली
आनी मातशें कितें पोळे सकल अरे देवा कस करूं लागताले. सो तेंगे प्रॉब्लम तेशको आहले. ते तेंपाचो हो एक प्रॉफेट एलायजा आहलो. आनी जेन्ना देवान हेंकां इस्रायला वयली सो तेंकां डिफरंट राजा रूल करूं लागले. And one of that was King Ahab. तेजें नांव King Ahab. आनी तेगेली बायलेचें नांव आहलोलें ती बायलें नांव I forgot her name. Yeah, Jezebel. 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 Her name was Jezebel. I'm sorry, I'm just Aso, no, please, but So you're doing well. Jezebel. तेजें नांव Jezebel आसलोलें. आनी Jezebel कित कोतालें? All idol worship ahloली Jezebelali. She used to worship idols. आणि ते जेझबेला बरेक एक पादरी जेझबेलाक आहाबा बरे हाडटा आनी सांगता हे जेझबेल एकदम बरें तूं तेको काजर जाव. ही गेट्स हर मॅरीड विथ हिम. आनी ती कित कोताय बाल सॅक्रिफायस कोताय, तेक वर्शीप कोताय, सगळे इन्सेन्स घाताय, नाचताय, सोरपिताय एंड दे एन्जॉय their life. And कित मुटाय तेंगे आमकां बालान बरें पास हाडल्या पुरो आनी आमगे शेतां फ्रुटफूल जाल्या पुरो, आमगे झाडां जायत फ्रूट जाल्या पुरो आनी आम बरी गिरेस्त जाल्या पुरो. विल बी हॅविंग लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी रिचीस म्हूण ती आपल्यागेली चिंतूं लागताय. सो एंड दे स्टार्ट ती वर्शीप करीत रावताय तेंकां. सो एशको तेंगे हो वर्शीप चलो आसतना कित जाता प्रॉफेट एलायजा थिंग येता तेंचे मोदें विदाउट एनी इन्विटेशन. आनी it is said Old Testament बरयलां Elijah was such a prophet sent by God. So जाणा आम म्हणटाय न्हू हेका कित्याक टू डू समथींग ग्रेट कोणाको एश कोन्न आतां बरें व्हडलें सामको स्ट्रॉंग मनशाक कितें करूं जाय जाल्यार एक बरो ग्रेट स्ट्रॉंग मनीस जाय जाता. आतां तूं कोणा कडेन सगळोच डेविड आतां म्हण तूं विथ द हेल्प ऑफ गॉड with God he went to fight Goliath. Yes. Without God, he couldn't have done that. तो एक देवा भायर जावपा नासलो जाता आलोलो. सो होय सारकें. देव चोय देव जाणा स्वता कोणा बोरे कोणा धाडू जाय तो. सो सारकें. देव प्रॉफेट एलायजाक चूज कोता आनी प्रॉफेट एलायजा थिंगा भितो वयता. तरी कित म्हणटाय तूं कोण आपयला ही पार्टीको? यू आर नॉट इनवायटेड, अनइनवायटेड गेस्ट. तूं कोण? आनी तो राजा चोय ते हेचो. बट तो ते हे घेवन गट्स घेवन तेंचे मुखार वयता जेजू देवागे हेणे with God with him तो वयता थिंगा आनी तेक सांगत तो तेक कित सांगता तुका तो म्हणटा 3.5 ऑर्स पासून तुगे म्हणटा हिंगा पास जोडपाचो ना, पावस हुंयचो दोस वयत पडपा ना म्हणटा तुगे हिंगा कितें रोप जातो जाल्यार हे आपूण तुका मुगे देवागे हेचेर सांगत म्हणटा की हे तुगेले हे देशांत जातोलें. कोण सांगता? एलायजा तेंक सांगता आनी हे तेगे बायली तेका जेजबेल ते जेजबेल हेट्स हिम लायक एनीथींग. ते तेक सारकें धाडायता तूं कित्या येयला आनी तुका हें कोतलो हो म्हणटा तुका पण मातलो कोणू तेगे गुवाता बायलेगे फॉर्सान तोय बी तेजे घेवन सारको. पूण एलायजा हें म्हणटा आनी तो थिंगाचो भायर सोन वयता ते हितूंतलो. ओके सो नाव when to tinga baison oitori, I'm starting the chapter now. It is chapter 17. Okay. Ato ing already predict kota ki 3.5 orsa pass aspana. 3.5 pass ors pass tale am kit kotoli. What will happen? Drought etolo famine. उदो ना जाल्यार आमच्यान जियेपा जियेपा जायना. आमगे गोरवां आसपाना आमगे झाड मोडटोली. वी विल बी स्टार्विंग. फेमायन येतोलें आख्खे हितूंक न्हू. सो तेण ऑलरेडी आनी आम आतां पयलीं कित कोतालीं जाण तूं पयलीं ते आम धाकले आसतना ही खबर. नाव इट इज लायक बाय लेटेस्ट जनरेशन. पयलीं आम कित कोतालीं पावस येचना फुडें आम सोगले कोरेजमा हेचें कित म्हणटाय तें पावसाळ्याचें पावसा पुरुमेत जोतालीं मिसांग म्हणाका कितें तें आनियन्स पियावा लागून दवरतालीं तांदूळ बूत सगळें करून दवरतालीं पावसा कडेन. आतां कित कोताय वताय तेन्ना वयताय तेन्ना हाडटाय. बट प्रिवियसली वी यूज टू डू दॅट. सो इमॅजीन फॅमिन जालें आनी लोक कित कोतलो आनी लोकांक आनी एलायजा कित कोता हें लोकांक सांगना. एलायजा फकत वचून त्या राजा सांगता कित्याक पोरजे तर सांगो तूं पोरजा अबूज जातोली आवय जातोलें आम कित कोतोलीं ती भायर भितोलीं. एम आय रायट?
हम्म. Yeah. आनी तेकाय देवूय बी थिंगाचो एवॉयड कोता सांगपाचें कित्याक देवाको ते घेवपाक कोणू नाका तितू येयलोलो म्हणजे प्रे कोन्न सांगलोलो आरे ना रे प्लीज दवर रे पासू आम जाल्यार मुटोली न्हू आवय जेजू आम गुन्या बोगोश आम कितें केलें तें आम प्लीज एशें कोन्न हें कोनाका आमकां कळ्ळें आमचे आतां एक पनिशमेंट येता जाल्यार ऑब्वियसली वी वील रिपेंट रायट एंड God वेन वी will. रिपेंट आवर गॉड इज सो कंपॅशन आमगे देव सारको मोगान बोला आमच्या तो आमकां रोखडो बोग दिता आनी तो ही फॉरगेट्स तो मार इसरोता आम कितें केलो Amen. तें पूण आम कितें कोताय पोत्तून थिंगाच चोयताय गुंटाय 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 वी कम बॅक टू द सेम थिंग नॉट ओनली वी इवन आय एम डुईंग द सेम थिंग सो वी आर ऑल इन टू दीस आमी सो तो तेंक कोणा सांगना एलायजा तो फकत ते राजा सांगोता तो आतांच काना तें घाता एंड ही लेफ्ट ओके तो वयता नाव लेट अस सी इन किंग 17 what is happening and आणि हिंगा मातसो या 17 हांवेसोरांक देव कितकोन वर्कआउट कोत्तो एलायजा बोरेक आनी ते इस्रायल पोरचे बाराबोर तेंकां कितकोन लायनी सारकीच हें कोरपाक आपल्याचे भावार्थान रावपाक देव कित कोत्तो आमी आतां चॅप्टर 17 फर्स्ट किंग्सान चोया तो कित कोत्तो कित्याक this was like ही स्टोरी आतां फकत देवागे जजमेंट आनी देवागे मिलाग्र चोवपा आमी देव कितको कोत्तो हे जनरेशन ह्या स्टुपीड जनरेशन which was so much not obeying obedience and mutti नाहली ती they were very disobedient Israelites ती देवा बाड्याक जाय तेन्ना उजार कोताली मागीर नाल्यार सुगडां आसूना then they used to go to this बाल म्हणोल्यो मुर्त्यो You know, day before yesterday also I was discussing about this, but let's not discuss it. I want to go deeper into this what I have taken. Praise I God. can't forget Gila, I want to discuss this. So त्यो मुर्ती कोताय म्हूण देव कित म्हणटालो हांव देव तुम म्हाका चोयलो ना तो तुमगे तो देव कितको जालो तुमच्या हातान केलोलो तुमगे देव जाचे शेकोता जायना God is a spirit. आणि तेव्हा Deuteronomy very clearly सांगिला I am a jealous God. आमगे देवाको सगळ्यान पयले आपल्या पुजलो जायो आपल्या मोग केलो जायो कित्याक देव आमचो काळजांचो न्हू इतू मोग कोता आमच्यान सांगोन एकू जायना अनकंडिशनल लव आनी तो मोग आमकां कोणाच्यानी करूं जायना ना मू आमगे घोवाच्यान ना जावून आमगे भुरग्याच्यान ना मू आमगे मायच्यान देवान सांगिलां तुका गोरबांक येयलो माय देखून तूं किसरोतोली पूण आपूण तूं केन्नाय विसोचना म्हूण आनी हो आमगे देव सो आमचो ह्या देव आमकां लायनीचे हाडपा सारकें आपल्या रेस्पेदार करपा आनी आपल्या मोग करपा आनी आपूण सांगोत तें ओबिडियंटान आम रावपाक देव कित कोत्तो आमी Let's see in chapter 17, King 17. Fatima, tu card. Yeah? She can read. Old Testament. Wait, वाचतले जाता गो Okay. बाय हय बायबलान वाचिता Oy, सांग. Old Testament. हय 17, राजाचे पहिले पुस्तक मुगो 17. या which verse sister please go ahead. Starting son. It's the whole Okay. chapter actually. Praise God. त्या दिसांनी गिलियाद प्रांतांतल्या तिशबे गांवच्या तिशबेकार एलिजान आहाबाक म्हणलें हांव सेवा करता त्या इस्रायलाच्या जिव्या सर्वेस्परा देवाच्या नांवान म्हज्या हुकुमा भायर दो ना म्हूण पावस ह्या वर्सांनी पडचो ना एक मिनिट सिस्टर सो हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगिलां न्हू हे प्रॉफेट एलायजान आहाबाक सांगिलें की आपण देवा इस्रायलाच्या जिव्या सर्वेस्पर देवा नांवान तुमकां सांगत म्हूण दो पडपाना ना म्हूण पांच सोडपाना म्हूण ओके आनी यू नो एलायजा म्हणलो कितें जेहोवा इज माय गॉड Praise God. Okay, the meaning of Elijah is Jehovah is my God. My God is Jehovah. And vice versa. But this is the meaning of Elijah. Okay, Magir Keritaच्या वालांत वाच. आणि सर्वेस्पराचे उतर ताच्या कानार सादले हांगा सोरलो भायर सोर
आणि उदेंती वाटेन वच आणि जॉर्डान नदीचे उदेंती वाटेन आसा त्या खेरीत वाळांत लिपून राव. ओके सिस्टर. आं. सो कितें जाता, एलायजा थिंग सांगता आनी तो थिंगाचो भायर सरता. जेन्ना तो भायर सरता तो देव तेका उलयता, चोय म्हणटा टायम वेस्ट कोनाका. आतां तूं चेरीत ब्रुका बरे हेज बरे ब्रूक मिन्स चेरीत म्हणटा हें म्हणलें हें आम जोरीगो वचनाय तेश कोन्न एक जोऱ्या आसता. तो देव तेका सांगता बेगीन वच आनी तूं थिंग लीप. कित्याक गो आतां तोरींग उदो बिदो मेळना न्हू, तेक ती मारू मो. देव जाणा आसता तेजेर आतां कितें पूण वायट येतोलें. देखून देव एलायजा ऑफकोर्स आमगे देवाच्यान न्हू तेका प्रोटेक्ट करूंक हुंयच्यानी जाता. तेज्यान एकू मिनटीन आबा मारूं जातालो, जेजबेला मारूं. बट आमगे देव न्हू सोगले न्हू कित कोन्न कोता आपल्या जाय तेश कोन्न. यू नो इन Isaiah 55 it said, no 11:8, ki my thoughts are not your thoughts and my ways are not your ways. सो देवागेली जे बी जेजू कोता न्हू देव ते तेगे व्हेरी मच डिफरंट. आमकोडे आज आनी हाल्यांची चिंताय पूण आमगे देव व्हेरी फार चिंतिता, बोरे पयस चिंतिता. आमकोडे आम 1 वर्सान 2 वर्सान कित कोतो तें चिंताय पूण देव आम 50 वर्सां पुसान कित कोतो तें आमगेलो देव जाणा. सो देव तेका आतां हे सगळे डिफिकल्ट वाटेन वता बिकॉज गॉड वॉन्ट्स टू शो वॉट ही इज. आमगे देवाच्यान कित करूं जात तें आमगे देवान आतां आमी हे चॅप्टरान तें चोया. तो देव तेका सांगता तूं वच आनी चेरीत ब्रुका कडेन राव. ओके सिस्टर, सॉरी आं. आं. त्या व्हाळाचें उदक पियोवचें आनी तुका जेवण हाडूंक कावळ्यांक हांवें हुकूम घाला. सर्वेस्परान सांगलोलें तशें ताणें केलें. जॉर्डान नदीचे उदेंती वाटेन आसा त्या खेरीत व्हाळांत तो रावलो. कावळे ताका सकाळ तशें सांजे उंडो आनी मांस हाडटाले आनी व्हाळाच्या उदकान तो आपली तान बागयतालो. ओके सिस्टर. सो आतां तेका तो देव सांगता तूं चेरीत ब्रुका कडेन राव म्हूण. ओके आनी तो थिंगा वचोन रावता. एंड सी आमगे देवाचो कितू व्हड तो आमगे देव, कितू मिलाग्री तो. तुम केन्ना चोयला कावड येयन आनी आमकां जेवण दितले ते आमकां मान आमगे व्हरपाचें, रायट? Praise God. आमगे गोंय आहाय ते कावडे ते आमगे दोणे देखून हे करपा आहाय. आनी तुवें केन्ना चोयला एश कोन्न ते आमकां मांस आनी पाव हाडून दितले. बट सी आर गॉड देवान तेच कावड्याक जेवण हाडून लायलें तेका हें दिलें कोणाक तो आनी एलायजाक सकाळीं सायेंसाक पाव आनी मांस हाडून दितालो सो दॅट एलायजा उपास उरना जावपाक. कित्याक थिंग ते जोरीको तेका जेवण कोण हाडून दितलो रानाक इन द विल्डरनस कोण दिवपाना. अनलेस एंड अंटील आमी आतां हुंय कॅम्पा बिस्कला आसतना वयतालीं आम उदो जेवण सगळें घेवन वयतालीं न्हू. कित्याक इट वॉज तें कितें मोड्डेचेर चोडपाचें दोंगरांचेर वयल्यानसून आम कोत्ताले वेन वी वर स्मॉल. सो आम सगळीं आमगे पुरामेत घेता आनी वयतालीं धाकले आसतना. कित्याक आमकां उदो पिवपा जाय तान लागोता. सो तो आनी तें आनी करूं तेका मेळ्ळा. देवान तेका कितें सांगिल्लें डायरेक्ट तूं थिंग वोसानी राव. He went तेणे देवान he was very obedient. देव कित सांगत तें तो कोतालो and God loved him so much. So तो थिंग गेलो देवान सांगिल म्हणटरी ताणें हें चिंतूना आवय आम जाल्यार म्हणटाले आवय म्हाका ते जोरीको वच म्हणटा तेणें आतां ते दोंगरार कोणा बरें वसोन लायला आम म्हणटालोलीं. वी वूड हॅव सेड रायट एज ह्युमन बींग आम थिंग उदक कोण दितलो आनी आम खावपाक कितें दिता आम थिंगा वचोन मरपाचें. दीस वूड बी आर नेगेटीव वर्ड्स आमगे Correct, तोंडांतल्यान येता आसलोलें. बट हे प्रॉफेट एलायजान एक उतर म्हणोना. ही जस्ट ओबेड गॉड आनी तो थिंगा गेलो. वन मोर थिंग सो आमी सदां हे प्रॉफेट्स आमगे बायबलां आहाय वी नो देर हिस्ट्री ते हुंयसोन येयलोले तेंगे माय पाय कोण ते कोणागे जल्मलोले. बट अबाउट एलायजा इन दीस बायबल देर इज नथींग. Nobody knew who was Elijah, from where he came. They only knew that Elijah उत्सोन येयलो. ते म्हणटाले देवान तेका एक 8 बोडवेस धाडला. कित्याक कोणाको खबर नाहली तेगे डिसेंडंट्स कोण तेगे माय पाय. सो ते ज्यूज सदां कितें म्हणटाले एक देवान धाड आसतलो एक आपोस्त आसतलो देवालो.
एश कोन्न ते तेका चिंत्ताले कोणाको एलायजाक. You know, in James 5:17, Fatima 5:17, James घाली. फ्लाविया गाता, प्रेज गॉड. Just this verse I want, 5:17. James. Jacob. Yeah. New Last. Testament or New Yeah. Testament. Jacob by Jacob. Jacob. Roll कर सारखे. सकल ये. इब्रिया छाटल्यान. 5, Praise God. 17. Verse 17, sister. See, Praise God, yes. एलायजा आमचेच भाशेन मनीस आसलो. पावस पडोना जावन ताणें कोतकोत्यान मागलें आनी 3.5 वर्सां प्रितुमेर पावस पडूंकूच ना. यू सॉ तेणे रोजार केलें देवा कडेन, तोय बी आमचे भाशेन सादो मनीस आहलो. सो इमॅजिन, तो तर आमचे भाशेन सादो मनीस आहलो आनी तें रोजार कोन्न तरी 5-3.5 वर्स बंद जालो जाल्यार आमगे मागणेन आमच्यान कितें करूं? Amen. Praise God. Praise God. Thank you, Holy Spirit. पण Wow. आम कोताय मातशे रोजार कोताय सटकून आमगे सिटीन आनी वयता. कुजना कितें करपा जाय थिंग धांवताय. यू नो, आमगे फोनाचे वयता सिटींत. You know, I be this time I've also made this. I मुगे चिकिला last week son I म्हणले 10 जाली हांव मुगे मोबायल ऑफ कोता. कित्याक मुगे भुरगीं देखून म्हाका फोन केल्यार काडूं नाक देखून. बिकॉज Yes. भुरग्यांगे फोन येयले म्हणटोरी तुगे हात त्या फोनाचेर वयता टू टेक पिक द कॉल. सो हांव तें घेयना. यू नो, आम कितें कोताय आमगेले कामां आमी कितें म्हणटाय तें चड we give more Attention दिता. attention to our work rather than the word of God. But आमी जेन्ना उतर देवागेले घेयन आम तें वाचताय न्हू आनी आम तो तेजी नियाल करीत न्हू, तें उतर आमकां इतुलो संतोश दिता आमगे काळजाको. आनी Yes. आमगे एक आनी एक पडे आमगे अडचणी आहाय आमगे जिवितांत आनी आमगे दूख आहा न्हू, तें उतर एक मिनटी भितर नाच कोता. यू फॉरगेट. तूं उगडास देखून ना देवागे उतर तें आयकतोरी आनी जोरी तो तूं त्या उतराचेर इफ यू पॉन्डर ऑन दॅट वर्ड, तूं त्या उतराचेर तूं हें करीत रावत जालें, चिंतीत रावत जाल्यार की अरे हा देवान थिंग तें अमकें एश म्हणलोलें, एश को केलें, एश को जाता. चोय I was thinking about Elijah की जेन्ना हांवें वाचलें when I read this James 5:17, तो आमचे भाशेन सादो मनीस आहलोलो. तो व्हडलो हें नाहलोलो, सांत नाहलोलो. बट सी, देवान तेवाको तेणें फकत सांगिल्लें तूं 3.5 वर्स देखून पास दो कांय नाका. And God heard his prayers. आनी हें आयकोन थिंगा इस्रायलाक 5 आनी 2 बंद जालो. Let's go back to 1 Kings 17 and I'll continue. You just bring that chapter by the time I will talk. तोरी मागीर कितें जालें? आतां ह्यो सद्दां आतां हीच स्टोरी एलायजाली कितें ती रेवन्स ते कावडे येताय सकाळ येताय तेक ते मासा कुडको आनी तेक ते हें हाडटाय कितें वॉट यू कॉल दॅट ब्रेड आनी तो ते खाता ते जोरी तो उदक पिता तेगे पोट भरता. इट इज सफिशियंट फॉर हिम. इट्स नॉट फिस्टिंग बट ही हॅज इनफ. तेक देव तें धाडटा आनी ते हेजेर तो हें न्हू फेस्ता जेवण न्हू तें, बट ही इज ओके, ही इज फिल्ड, ही इज फूल. जेवण तेका पावता देवाक कित्याक तें देवान धाडला. रेवन्स ते मासा कुडकी देखून व्हडलो तरी तेंच्यान बाड्यांच्यान हाडूं जाता ते हेदे सोंचेक न्हू ते बिट्स एंड थिंग पीसीस दे ब्रिंग, बट स्टील दॅट इज इनफ फॉर हिम टू कीप हिम गोईंग. तरी कितें जाता? ओके फातिमा मुखार वाच. कांय दिसा उपरांत देसांत पावस ना जावन तो व्हाळ सुकलो. तेन्ना सोर्वेस्पोराचे उतर एलिजाच्या कानार सादलें, उठ आनी सिडोनाच्या जारेफात शारांत वच आनी थंय राव. हांवें थंयसरले एके विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगलां.
म्हणटोच तो जारेफात वचूंक भायर सरलो. तो शाराच्या दारवट्याशी पावलो तेन्ना थंय एक बायल जोळोव एकठांय करताली. ओके ताणें फातिमा, ओके प्लीज गो. थँक्यू. सो आत कितें जाता, देव तेका मुगे आयको येता. होय होय सिस्टर प्लीज गो. Yes, sister. सो आत थिंगा ती रेवन्स थिंग तेका हाटाय न्हू. सो सडनली कितें जाता, ती जोय सुकोता बिकॉज इट इज ड्राउट नाव, फॅमिन येयला. तेणें म्हळ्यार आतां हितू उदो आसपा ना म्हूण. सो देव तेका कितें सांगता, उठ आतां हिंगाचो, हिंग तूं राव तितलो पुरो. आतां तूं जारेफात वच, सिदोन ते गांवां वच. थिंगा तुका एक रान बायल मेळटली. ती थिंगा पण तुका ऑलरेडी तुगे सगळें रेडी करून दवरला. कोण सांगता, देव सांगता. तेका सांगता देव तूं उठ आतां, हिंग जालें तुगे सगळें काबार. आतां तूं आतां जारेफात वच. सो जारेफात शारां वच म्हणटा थिंगा आपण तूं एक विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगलां. तो देव तेका सांगता आपण तेही ऑलरेडी सांगील म्हूण, रायट. देव सांगत चोय थिंगा. होय प्लीज तरी गो. तो थिंग वयता. ती आत तो कितें कोता, थिंगा उठोता आनी तो वयता. आतां एलायजा प्रॉफिट जो आहलोलो न्हू, तो हितूलो स्ट्रिक्ट आहलो. ही वॉज सच अ स्ट्रॉंग प्रॉफिट. तो तूं केसलें पातळ कोता न्हू, तो तुका भिनाहलो. तो तुज्या तोंडार सांगोन तुका ते थिंगा इन्सल्ट कोन्न तुका तो गेलो, तुका तो करेक्ट कोतालो. ही वॉज नॉट स्केर्ड. आवय हें आनी म्हाका कितें म्हणटोलें, हांवें एक कितें म्हळ्यार. वी वील ऑलवेज थिंक ट्वायस, रायट. कोणाको कितें करेक्ट करपाक रॉंग आहल्यार. पूण तो तें चिंतना, तो देवागे हेणें तुका सांगतालो करेक्ट कोन्न. ही वॉज सच अ स्ट्रॉंग प्रॉफिट दॅट ही इज टू ऑलवेज टेल यू ऑन युअर फेस एंड इट्स करेक्ट. ओके. सो बिकॉज तो कितें म्हणटालो, हांव जेहोवा मुगेल्या देवाक हांव पुजता. हांव ह्या आयडल्सां वर्शीप कोना. आय एम नॉट वर्शिपींग आयडल्स. ही यूज टू से हे आयडल्स उलोयनाय, रायट. मुर्ती तुमकां आमकां उलयता ना, पूण आमगे देव उलयता, रायट. गॉड इज अ लिव्हिंग गॉड. आमगे देव जिवंत देव. आमगे देव मेल्लो देव न्हू. ते स्टॅच्यू बिच्यू आमगे देव न्हू. आमगे देव जिवीत देव. ही इज अ स्पिरीट. ही टॉक्स. ही डज एवरीथिंग. सगळें आमगे देव कोता. सो त्यो मुर्ती कितें कोतले, तो म्हणटा आपूण हेंका आपूण हें कोना. आनी तो कितें कोता, आतां तो ते बरें वयता खूंय. आतां एलायजा टू जारेफात. ओके. जारेफात थिंग वयता तो. आतां देवागे कितें प्रॉब्लेम आहलें, इस्रायला बरें देव एकदम डिस्प्लीज आहलोलो. कित्याक ते आयडल वर्शीप कोताय म्हूण आनी ते आयडल्सां मोग कोताय म्हूण आमगे देवा जायतें दूख जातालें. आमी आतां रॉंग तरी हितू गेली न्हू, रॉंग लायनीचे हूंय गेली. वेन वी आर डुईंग समथींग रॉंग, इट हर्ट्स गॉड, रायट. आमगे देवा दूख भोगोता. आमी पातकां जियेल्यार आमगेल्या देवाक जायती दूख भोगोता. आमगे देव रावता. आम केदोन आमगे पातकां बोगसोन मागतली. when we will repent, even if we don't repent, our God is always loving. तो आमचो सोदां मोग कोता तेसो कोता. हें न्हू तुवें म्हाका रोजार केलो ना, हांव तुका हें दिना आज ना. दे आर गेटिंग द बेस्ट. कोण आहा तेदोन देखून तेज्या बोरें मेळटालें. तेदोन देखून म्हळ्यार कोण आहा तेदोना. आय कॅन से दिस, when I was not in prayer so much, I got everything. म्हाका देवान सगळें दितालो. माग नासतना मेळटालें. आनी हांव मागलें आम कितू मेळची ना, रायट. सो देव कितें कोतालो, गॉड देवा दाखोवपा जाय आपल्यागे पावर. आनी तो देव आपल्यागे पावरान आमकां सगळें दितालो, रायट. आनी तेज्यान आमकां दिवपाकूय जाता आनी तेच देवाच्यान ते व्हरोंकूय जाता, रायट. जेरेमाया 14:22 आपल्या एकूच चॅप्टर दीत म्हणटोलें. जेरेमाया 14:22 चोय. You know what it says? मुर्त्यांच्यान आमकां पास दिवपा जाता. Y'all answer me, please. ओके सिस्टर प्लीज. मुर्त्यांच्यान आमकां उदो दिवपा जाता. सांगाय तुमी आतां. तूं वोसोन एक मुर्ते बरें दीस रात रोडाय. आतां आमगे कोणू सात सिरियस आहा, ते मुर्ते बरें वोसोन रोडाय आनी ते सांगाय मुर्तेक एक वर कोर. जाता? जायना. ना. पास घाल म्हळ्यार पास घालूंक जाता? ना. नो.
cannot do. कित्याक हे कोणाच्यान जाता? हे फकत आमगेल्या देवाच्यान जाता. जेरेमाया 14:22 कळना तुवें? सेकंड. Jeremiah, Joshua, Jeremiah. Because I want to show this word. Praise God. See, just Jeremiah 22, 14:22 म्हणता. राष्ट्राच्या निरुपयोगी कुड्या देवामध्ये कोण तरी पावस धाडीत म्हूण आसा ना केस ना. आसतलो वो मोलबाच्यान आपशीच दोडको धाडूंक जाता जायना. सर्वेस्परा आमच्या देवा हे सगळें कोत्ता. हे तो तूच न्हय गा, तो तू एकलोच हे सगळें कोत्ताय देखून तू एकलोच आमचो बरवसो. रायट? Yes. हे सारकें? कित्याक हे कोणाच्यान करूं जायना. बिकॉज आम जाणाय आमगे काळजासून आम जाणाय आम कितली पातकां जियो आम हुंयी वचो, पूण आम जाणाय आमगेलो देव. आमी एक उल मारीत जाल्यार आमगे देव आमचे बारा येतो आस म्हूण. Amen. सारकें सारकें न्हू? कित्याक आमी कितली वायट करूं, पूण जेन्ना आमी ते कुल मारलो न्हू, गॉड इज ऑलवेज गोइंग टू बी देर. लायक इज्रायलाइट्स ती कितू देवा नाकारतालीं, कितुले कोडेन ती ग्रांबल कोतालीं, ती ओर्जोतालीं, देवा कर्स कोतालीं. आमी बोरी आहलोलीं म्हणटा इजिप्टान बोरी हातालीं, बोरी चेयतालीं, हिंगा आमकां आनी विल्डरनेसांव माना, सदां हें माना खावपा लायलां, आमकां बरी थिंगा मास हांजे येतालीं. यू नो, वी इज टू ऑलवेज ग्रांबल. ती एशको कोतालीं. पूण जेन्ना ती रिपेंट कोरून रोडोन देवा उल मारतालीं, within this God used to answer them, right? कित्याक इतुलो मोग आमचो देव आमगेलो कोता. He was so good. आनी so in this आमच्यान कोटा आमकां की इम्पोर्टन्स they cannot do anything. ह्यो मुर्त्यो ज्यो आहाब आनी तेगे बायल जेजबेल कोताली, आनी you know Jezebel was from Sidon, and they Sidonians think कित कोताली, they were into all these things. Astaroth god, Astaroth म्हणोली, you know, wooden artwork कोताली ती, आनी ते मुर्ती करप आनी तें तेजे नाचप आनी तेंक बुजप आनी तेंक इन्सेन्स धूप घालप सगळें कोन्न ती तेज मुखार नाचतालीं. So this was not good in front of God's word, and God didn't like that. आनी आहाब ते कोडे काजार जाता आनी evil कोता आनी इज्रायला आनी पेडे कोता with all this worship of Baals. Okay, so एक लागोन देव तेक लागोन कोण तो this one comes here, Elijah comes, you know, आनी देव तेक सांगोता in Jeremiah 1:10. God tells him that, you know, I am appointing you. In Jeremiah 1:10, God says, पोळे उमटूक आनी मोडून उडोवंक, नास करूंक आनी काला उडोवंक, बांदूंक आनी वोपूंक राष्ट्राचेर आनी राज्यांचेर आयज हांवें तुका अधिकार दिला. कोणाकू? एलायजा. सो देव सांगता आपल्यागे प्रॉफेटांक की आपूण आय हॅव दिस कमिशन फॉर माय प्रॉफेट की तूं वच आनी हें कर. देव दिता हें तेका हक दिता, अधिकार दिता, तूं वच आनी हें तेका सांग. बिकॉज हें देवाच्यान हें चोवपा जायना जाता, हें हितू आयडल वर्शीप जाता. ओके, आनी देव सांगता की आय सेट यू ओवर नेशन्स. सगळें हें करपाक किंगडम्स ऑफ पावर ऑफ prayer and truth of God's word. तुका आपण हें केला. I have set thee over all these things. Okay, and तुका आपण हो पावर दिला आनी आपण हें कोतो म्हूण तुगेलो सांबाळ हें फॅमिनाक. आतां ओके, आतां जेन्ना आमी देवाचे पातेन रावताय न्हू जाल्यार आम कितें फाल जाता? टेल. यू नो, आम ब्रदर जॉन्सनागे आम कितू पाट आयकिला. एक पाट तो दुबाय गेल्लो, तेगे बायलेन चॉकलेट हाडून लायली, कोणानी कित्याक अंडरवेर नासलोली. You know how God gave it? कोणाको अंडरवेर हाडलेलो चोयल तुमी केन्नाची as a gift? No. But see, God spoke to that man and brother then underwears हाडलेली. Yes, God. It was nobody will do that. Okay. No. Yeah. चल गो तुकी हांवें अंडरवेर हाडले म्हूण कोणू म्हणटलो? No way. It is all God who speaks to us. देव Yes. आमकां
उलोयता, through his Holy Spirit. Correct. Praise तूं Jesus. दिसतो गो फातिमा हें कोर. How awesome. आमगे देव कितुलो व्हडलो व्हडतो जाता. Wow. Praise God. Go to think आमगे देव कितुलो व्हडतो आनी मिलाग्रीचो. आनी आमी न्हू थिंग धांवताय. न्हू तेंगे आयकोताय. When the word of God is truth itself. And that can set us free from everything. म्हूण हांव खूंय चिंताय. आम तोरी पुसान दुसऱ्यान सांगोता आवय वय तेच जालें गो तुका तूं तें कोरया तें केल्यार एकदम बरें हांव तेगे आयकिलें आनी हांवें तें केलें देवागे उतर थिंगा सोडलें सो Correct. दिस इज वॉट वी डू Hmm. रायट पूण चोय देव कितू बोतो तो हांव सांगोता आपूण तुमकां सगळें करून हें केलां आतां तो हे फॅमिना तेन्ना तें फॅमीन हाडा 3:30 वाजता बट ही इज गोइंग टू टेक केअर ऑफ हिज प्रॉफिट तो तेका सोडचो ना आजचोय तेणें तेका चॅरीत ब्रुकाको दवरलो उदो ना म्हूण उदो पिवपा आनी जेवण जेवपाक फॅमीन येयलो म्हूण थिंगसोन तेका लिपयलो थिंग उदो सुकोल म्हणलो तेणें तेका आतां हे भायले बरें हाडलो दीस विडो वुमन and this widow woman now Fatima you go ahead and read it Yeah. Sister Flavia Mashikata. 1 Kings 17. तर मातशें टिचींग व्हडलें आहा गे Praise God. Part 2 कोच्ची. तूं कोता Part 2 कोरिया वय. Yeah, we can keep for this. I Yes. can Sister. skip the whole this of Hmm. Elijah 17th, 17th chapter, verse 10 onwards. 1 Kings, Ek Raza. Sorry, this rain. No problem. ताणें तिका उलो मारून म्हणलें, एका आयदनांत घालून म्हाका इल्लें उदक पिवंक दी. ती उदक हाडूंक वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हणलें, जाता जाल्यार म्हाका एक उंड्याचो कुडकोय हाड. पूण तिणें जबाब दिलो, सर्वेस्परा जिव्या देवाच्या नांवान तुका सांगता, म्हजे लागीं उंडो ना, पूण दोणांत फकत मूठभर पीठ आसा आनी आयदनांत इल्लें तेल. हें Okay. घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो इल्लो जोडो एकठांय कोत्तां. तें खावन आमी मरतल्या. ओके फायन आं. सो आतां तो थिंगा झरफेता वयता आनी झरफेता तो पावतोरी तो ते बायले थिंगा चोयता आनी ती बाडी थिंगा आमी पयलीं जोडो बिडो पुजता येताली आतां बाय गेस जाले आमी बाय आमगे भाटां वोसोन चुडगितां पिड्डे सोण्णां कितें मेळटाय ती हाड आमी उजकोतालीं पयलीं आमगे इन आर टायम ओके सो ती बाय आपल्याक गेलें तें थिंगा बोडी पुंजायता कित्याक उज घालपा आनी आपल्यागे जेवण करपाक सो एलायजा थिंग पावता ते चोयता आनी तो कितें सांगता ते आपल्या देशे उदो हाड म्हणटा पिवपाक आनी चोय हांव आतां हिंगा उदो ना त्या गांवांक रायट सो उदो ना जाल म्हणटा तुवें म्हणटा मुका उदो मागिलें हांव कितें म्हणटलें उदो नाहलो ते वखदार हांव वॉट यू वील से हांव आनी तुका उदो खंयच दितलें तुका उदो हांवें तो दिलें आतां अशें उदो मेळना एम आय रायट वी Yes. वील से Yes, दॅट रायट Yes. कित्याक 3.5 वरोस सुद्दां मेळना मुठोरी ऑब्वियसली आय वील थिंक अबाउट माय सेल्फ एंड माय सन रायट ती Praise बायल God. बाडी चित्तोली ओ म्हाका ओळ येयन आतां येते शेता आनी म्हाका कायद्यान घाता चलचो लॉस म्हाका उदो येदेशें हाडी म्हूण तो तेका तो सांग ही टेल्स लायक दॅट ओके सो आम जालो जाल्यार म्हणटाली तूं ऑर्डर दीत मरे हांव मुगे काम कोत्ता सारकें वचाक न्हू Yes. आमी सुबेज तोंडा तर आसो तो मुठोली हेतून तूं म्हाका कोळ सांगत तो म्हाका हें हाडली गो वस आनी उदो हाडी म्हणटा ती बाडी ते थिंगा बोडी पुजाय त्यो थोड्योश्यो घेवन वयता तेणें सांगतोरी आनी वेन शी वॉज गोईंग वयतो ना चलतो ना तो ते कितें सांगता आनी एक पावां कुडकोय हाड हांव म्हणटा कितें हावपाक ओके सो ती चिंतिता आतां ती तेका सांगता भितर वयत ती
आनी ती सांगता आपल्याक मुठी थोडेशें पीठ आहा आनी थोडेशें तेल आहा तें आमी आपण तेची ती केक कोतोले आनी ती हांव आनी मुगे चेर हातलो आनी आमी मोतोली. यू अंडरस्टूड वाय शी सेड दॅट? बिकॉज तेंगे घरा आनी कांयच ना आनी हुंयच्यानी येतो म्हूण ते बाडेकोय कोणालो परवांसना. Yeah. परवच ना. कित्याक कोण दितलो? And you know, this place is these Sidonians, they were more into Baal worship. Yeah, idol worship. It's all idol worship or place. Even ism Jesus went only once to Sidon. This is what is written in the Bible. If म्हणल्यार I'm not सिस्टर ती मुठ न्हू सर्वेस्परा जिव्या देवाच्या नांवान दॅट मीन्स ते now, ओळख घाललोली न्हू yeah, देवाची. I know. Still, he didn't say that to her. I'm going on. No, wait a minute. प्रेज गॉड. येस, थँक यू So, जीसस. तो ते सांगता न्हू आनी ती जेन्ना तेका हें कोता तेदोन तो तेका सांगता ते बायले तो तेदो सांगता देवान सांगिल म्हण हूंय गो तें बस. वर्स 12 सिस्टर. ती बायल जबाब दिता सिस्टर, बायल जबाब दिता. ना तो पयले Yes. एलाजी तेका सांगता चोय Yeah. भिये नाका तुवें सांगलाय तशें कोर पूण पयलो म्हाका इल्लो उंडो हाड आनी ना चोय ती सांगता तेका पूण तिणें जबाब दिलो. Hmm. ओके सर्वेस्परा जिव्या देवाच्या नांवान तुका सांगता म्हजे लागीं हेजे दुसरें आहा उंडो ना पूण दोणांत फकत मूठ बोर पीठ आसा आनी आयदनान इल्लें तेल आहा. ओके शी सेज बाय गॉड शी हॅज ओनली दिस Yeah. मच. Yes. ओके पूण सी वॉट ही इज टेलिंग हर दॅट तो कितें सांगत तेका भिये नाका तुवें सांगलाय तशेंच कोर पूण पयलो म्हाका इल्लो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकांय कोर कित्याक सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें उलोयता. कितें म्हूण सांगत तो तेका देव एश म्हूण सांगता आख्खे प्रितुमेर सर्वेस्पोरान पावस दाडी पोरयान दोनांत पीठ उणें जावचें ना आनीक तेलाचें आयदन रितें उरचें ना. प्रेज गॉड. तो चोय देव तो सांगत तेका दिस इज अ प्रॉफेसी नाव. तो Amen. प्रॉफेसाय कोता की जे मेरेन हे कितें म्हणटा गो तें पावस पडपाचो ना हेचेर भुमीचेर तितले वोगतार म्हणटा तो तुगेली पीठ उणी जावपाना. तुवें तर पीठ एक अनाट काडलें तितू आनी 2 अनाट जातली. तुवें तेल 1 पाव काडलो आनी 3 पाव जातले. प्रेज गॉड. चोय आमगे देव कितू बरो. एंड यू नो ही टेल्स हर दिस पूण हे कित्याक सांगत तो चोय तूं देव सोगलें न्हू हे पण आमगे देव पळेन तेका आतां जारेफात हे भायले बरे देवान बेस्तो हाडलो ना. गॉड वॉन्ट्स टू टेस्ट दिस विडोज फेथ. देव ते एलायजा हाडा देवान तेंगे थिंगा पूण एलायजा गे हितून देव ते गेलोय भावाक टेस्ट कोता की ती होरे आपल्या गेल्या दुताको हे सगळें कोण दिता ओ ना ते. यू नो इट इज सेड इन द बायबल तूं जेन्ना देवाच्या मनशाक तुगेले गिफ्ट दिता ब्लेसिंग कोता लेट्स से ब्लेसिंग एज अ ब्लेसिंग एज मनी. ओके हांवें आतां मुगेले एक देवा म्हण्यार हांवें मुगे खुशीन ब्लेसिंग करूं जाय म्हूण 2,000 दिले. ओके चल हे फादर हे घे गोजेक हांव बट यू नो वॉट ते 2,000 देव तुगेले 8,000 कोता. ही ब्लेसीज यू इन 100-fold. This is the truth. Okay, I'm telling you. Tithes, I'm what I know. 10% of tithes when you give God, you never lack. I experience this every time in my life. I have never lacked. Maka devan kedna kite fault kelna maka kite handy sota. If I don't have money, oh my God is so awesome. He brings it to me. No matter what, I don't even tell the person I want it. But he's an amazing God. Itulo word to amge dev. तो ते मुझ मुखार attach. This I have experienced several times म्हाके जाला. आनी हांव दोड्यान दुकान भोवन हांव देवा अर्घ दिन रोळां. म्हाका देवान हे मुगे जायत पाट केला. परफ्युम्या लागून जावं जेवणा लागून जावं my favorite dish. God has been really good. And I give all glory to God. आनी हांव तुमकां सांगता when we practice doing this blessing others तुका 10 रुपये हाय म्हण तूं
तूं चिंतीता हाल ते 10 रुपये हांव कितें कोतोलें म्हूण मानलें तूं समज आतां एक भिकारी येयलो आनी तुका सांगिलें आगो फातमा मुको आज कांय ना गो जेवणाक तुका पयशे जाय तूं कितें सांगता अरे चोया रे मागीर चोय जाल्यार तूं दितो रे देव दितो तुका तूं वच तुका जेवण बी सगलें इज इट रायट इट No. इज रॉंग बिकॉज Yeah. तुका आसतो ना तुवें तेका दिलो ना तुगे घरा तांदूळ आसतले ते दी तेका रांदूंक दाळ आसतली थोडी दाळ दी विथ रायस एंड दाळ ही कॅन सर्वायव एम आय रायट Yes. पोटाचेर दवरनाका Praise and when God. you do that, you will be blessed, immensely blessed. देव केन्ना फाल्त कोना देवान सांगिलां की तूं आते बायले बुरे देवान तेका धाडला आनी ती जेन्ना तेगे आयकोता न्हू देव कितें कोता ती ती देवागे ते उतरान तेणें सांगिल्लें तें ती आनी कांय म्हणो वचना शी डजंट डावट दॅट वर्ड एट ऑल whatever he said, she never doubts it. एक मिनट देखून ती थांबोन सांगना हांव तुका देव दिता दोणा खबर तेश कोन ती कितें म्हणा शी गोज इनसायड ती उदो हाडटा ती ते केक कोता आनी ती आण ती एलायजाक दिता टू टू गेट रीड ऑफ हीज हंगर तो तेगे पोट भरपा जाय देखून ती तेका कोता आनीक एलायजा कितें कोता तें जेवण जेयता and he rests there with them. Okay? हांव सिस्टर हांव शॉर्टकट घे हांव आनी 2 करून रावना तुका बरें. Praise सो ते God. तो ते बरें जेयता ही इज हॅपी विथ दॅट लेडी ओके आनी मागीर कितें कोत्ता ती आतां तेंगे थिंग एशें कोन्न बसोन आसतना तेगेलो चेडो मोता ही फॉल्स सीक एंड ही डायज तो ते बरें येता ती आनी एशें म्हणटा तूं कित्या एशें कोन्न केलें इफ यू गो फर्दर फातिमा Oi, hunchi was sister. Nicholas 15 16 on watch. Okay. एलिजा उदेशी सांगलोलें तशें दोणांत पीठ उणें जावंक ना म्हूण आयदोणांत तेलूय सोंपूंक ना हाचे उपरांत अशें घडलें ते ओस्तोरेचो म्हणगे घोराचे दोनीचो पूत पिडेस्त जालो ताची पिडा इतली वायट दोशेर पावली की ओखरेक ताचो स्वास बंद जालो तेन्ना तिणें एलिजाक म्हणलें देवाच्या मनशा म्हजें तुका कितें वायट दिसलें म्हज्या पातकांचो उगडास करूंक आनी म्हज्या पुताक मारूंक तूं आमगेर आयलाय ताणें म्हणलें तुज्या भुरग्याक म्हज्या हातांत दी आनी तिचे उंटयेंतलो ताका घेवन आपूण वयल्या कुडांत रावतालो तुय ताणें ताका व्हेलो आनी आपलेच बाजेर ताका घालो सर्वेस्पराक उद्गारून ताणें म्हणलें सर्वेस्परा म्हज्या देवा ज्या विधवेच्या घरांत हांव रावतां ते विधवेच्या पुताचेर मरण धाडून तिका दुखांत घालूंक सोदताय 3 पावटी तो भुरग्याचेर आडवो पडलो आनी सर्वेस्पराक उद्गारलो सर्वेस्परा म्हज्या देवा ह्या भुरग्याचो जीव नव्यान ताचे भितर येसो कर म्हूण हांव प्रार्थून मागतां सर्वेस्परान एलिजाचें मागणें आयकलें आनी भुरग्याचो जीव नव्यान ताचे भितर आयलो आनी तो परत जिवो जालो एलिजान भुरग्याक वयल्या कुडांत तावन सोकला हाडलो आनी ताचे आवय कोडे दिलो एलिजान म्हणलें पळय तुजो पूत जिवो आसा आनी बायलेन जबाब दिलो तूं देवाचो मनीस म्हूण आनी तुज्या तोंडान सर्वेस्पराचें उतर सोत म्हूण आतां हांव जाणां जेजू कारकम Amen. So आतां चोयलें सो तो ते ब्रेड बा दिता आनी मागीर तूं जाणा ती बायल वचोन आपल्यागे ते दोणा चोयता दोणा चोयल्यार पीठ बरो आसा तेल चोयता तेल तेगे बरें आहा सो चोय जी बायल चोय देवान एलायजा थिंग कित्या धाडलो देव जाण आहलोलो ते बायले कडेन जेवणाक कांय ना म्हूण एम आय रायट ते बायल ते विडो बायले कडेन फकत एक पाटी भाकरी करपा आपल्यागे चेड्याक पीठ हाडलोलें आनी तेल हाडलोलें तेल तें कितें कोन्न जाण तूं इन लेविटिकस सिस्टम्स इन नंबर्स इट इज पयलीं तें देव माना धाडटालो माना आय एम एक्सप्लेनिंग नाव बिकॉज ते सगळे आख्खें गेलें इट वील बिकम व्हेरी लेंथी सो आय एम टेलिंग इन नंबर्स इट इज रिटर्न ती माना घेताली एंड देज टू बीट इट आनी तेंच ती कुबूस कोताली आनी तेक ती मागीर उंच न्हू ऑलिव्ह ऑयल लायन
ती हाताली before, okay? When they were in the wilderness, okay? I'm talking about that now. So here also, a baile, te oil ti teshi kon, ek line ti, am kitko butter line hatai. Am I right? Yes. Tesko ti te par butter hui alolo. So thinking the olive oil was a fresh oil, right? The tesko some fresh katali. They were doing it. ती तेल काटाली तेशकोन तेंगे तेशको आलोले सो तेने चितूकुना हो मनीस येतलो आणि आपल्या हिंगे जातोले आपल्या तेल देव एशकोन इतू देव सो आणि आता उडोरी सांगितलं तुमकां Isaiah 11 how God is, Isaiah 55, how God thinks beyond what we think. His thoughts are not our thoughts, nor are his words, what he says. He doesn't say what we say, or not his thoughts. His ways are completely different from what we think. तेन बारेन चित्तू ना देखू आसतले एकाय जेवण दिल्या मुगे आनी घरां बरें पीठ येतलें आनी हे 3.5 वर्सां हांव आनी मुगे चेडो आराम से कांय फिकर नासतना देवा अर्घ दिन सातो म्हूण तेन बारेन चिंतूंकू नासतलें बिकॉज शी वॉज अ नेसेसिटर एंड वेरी पुअर वुमन तेको कांयच नासलें शी हैड नथिंग टू लिव अपॉन just handful of meals, But see how awesome our God is. He knew that she is in need. आमगे देव जाणालो. So देवान आपल्या गेले काम केले. He fed his prophet through her and he supplied all the things for them. Am I right? Praise God. See how awesome our God is. देव कितू बरो चोय. तेचे चितिले आपल्यागे प्रॉफिटाचे चितिले तेकाय मेळे तेगे चेडोय बी बरो खुशाल जालो. And they were living with that. Elijah आपल्यागे ते providence हा म्हूण तो तेगे देवान चोय तेगे कितको providence केले through ravens, through this woman, okay, through this widow woman that she was very humble, okay. This lady was very humble. Then poil te body puzai things on, the cake art things on. She was very humble in her ways. Am I right or wrong? Am jalo jale don utrulo in my kon dita aloli. Sarke ती बाड्याक उत्तर Praise उलोयन God. Yes. she just obeys the word. And even when he tells her about God, she doesn't say a word, but she believes. Ingam suktai. We don't believe. Faith is what? Faith is a substance hoped for. We hope for a Ferrari car. Okay. Evidence of things unseen. 11:1 Hebrews. It says very clearly. That Ferrari, if I imagine about that Ferrari, and I believe I got that Ferrari, and I'm driving that Ferrari, wow, it will manifest. That's called faith. It seems, you know what? Ami ek laini deku rozar kori, but with faith, it manifests. It's not that Shembo or Amchipapa Mudami, Shembo Noen Kili, but even Bible scripture, Tinchi Part Mudeo. No. 1000 पाठ मुळ्यान तुगे भावाट थिंगा आवय केदो जातो काय हांवें 100 मुळ्यो 400 मुळ्यो आवय 300 मुळ्यो काय जालो ना am I right? We are like that. Even the time we will see sometimes आवय 1 वर जालें हांव बाय आतां रोजार कोता कांय म्हज मोती येयना but the thing is if we had faith ना 2 वर जावं ते टायमाच वयनाका. See the prayer, your heart condition should be right. And your faith should be 100% on Almighty God. Stand on that promise. If you are saying you're blessed, you're blessed. No other word comes in between. Actually, I'm really telling you. Okay. Sometimes I don't come for the word. You know why? And how can I preach that same word? That's why I have to practice that word and put it into life, into my Praise life God. first. I have to act upon that word. And only Hallelujah. then I can come and tell in front of you all, do this. Yes. If I don't do that, it will be like nothing. It's just like I'm coming, theatre acting kele, dance means kelo. Part केली मुगेली हांव गेले
I forgot part कित केलो ती. No, it shouldn't be like that. आम्ही act करू नये तिचे, obedient असू नये त्याच वर्डाचे. And we have to have 100% faith on that word. And it is that time that faith of ours will manifest and we will bring fruits. And God is going to multiply us. Am kitu dev besawan buttolo, chetna amgelo bawat, Abraham vashinastolo. See in Romans 14:17, it says, right, that he knew that what God had said, he was also able to do it. 479. Please. Yeah. Kalu sister, Batsu? Much. Please. So imagine, am kotai teshkonu, Na sister. am konai. Awe awani muge mai mashe bunale, awe mai bunna. Awe aw kitko dale. Putputun soita. Ata ko na. Ata kit mo na. Tuwi dilo mo re makmai, tu soy. Tuwi sangila tu soy tamun. Tu Yes. soy. I am reading your word. I am doing your word, Lord. You do their work. You are taking care. You said, cast all your cares upon me. So fine. And God is really doing it. Ang poil my papa's party food ko tale. Kit jaila, sarki jaila, kit kota. Now, no. Of course, I God. call mommy thrice in a day, but not like that before. God is so awesome. She's still in our midst because only of God's favor and grace upon her life. This is what I believe. And now every day there were Argadita. Ki muge ma yata no dorsan zali. Of course, she's on the wheelchair, but all praise to God. She's there in our midst. Mai pu mudo meta. Yes. You know, we are blessed. We are blessed beyond imagination. Am dewan itu blessings dile, but we don't acknowledge them. So yata going dekun, you know, before Goans were not like we Goa, we had nothing. But now, gadi zalai, motorcycle zalai, God has blessed us. Immensely God has blessed us. Am I right? Poilu we go gadi bidi metal hoy. Ata amke geli bikes on geli. Poilam bhadya gadi mena zalai only. We also come in alone. Sarke, good so dewan am Praise kitu God. blessed in Goya. Thank you, Now we Jesus. acknowledge kotai. Am kit pura. Away amay America काम को नहीं ला. देखो मग जब I गेलते मुझे पैसा नहीं. No, Mama. You cannot go to America without God's consent. You cannot do anything. तुझ्या नोडोगाने खसका काळ काढू जायना. देवागे पदवी नसतो ना. Our consciousness. तुझ्या पडोंकूय शकता. This is how powerful our God is. He is the creator. He created us. And so we must acknowledge him. We must worship him. And we must be grateful. We must have that heart full of gratitude for what he has done for us, which we do not acknowledge. Even me. I forgot what he did for me 10 years back. From that pit, he brought me to Qatar. He lifted me up. I was staying with my sister's house. He gave me my own house. I have my own things. Everything he has blessed me. But when now my job was at stake, I started wavering. I forgot what he did then. That was very bad of me. Because I should have acknowledged. I chitu zalole. Je devan maka te toryatule ingan only veje razan mak tronache busoine. Mak gordile, mak sogle dile. Ani mashe muge kamache problems alole. Aw alole. But I ek mino chitu na. Je devan mak so inga alole. Tech devachan maka inga yata oir kadu zato. Itu powerful amge dev. Dekho now tum sogle sangata. Try to acknowledge God for every single thing. Ek chau tu kone dili. Thank you, God. Ek lugot am kistida gile. Thank him for that. It is him who gave us. Praise Am God. ka Thank you, Jesus. mama tu hard work kota. I mul muge hard work keslo no. SSC pass. Aaj aao inga hate. Procurement head of procurement muna hate. Teni ma kela. Mak to wisdom unallo zaleni. Ten mak to Praise wisdom. God. I think kam esquela.
He has given me that wisdom, that knowledge to work on the site. Saitanos on sopa, kon kitko supply kotto. This is all God's given gift. Ten dila. So tum chiche awe I MBA kelia dekun abai kama aha. No, 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 no. See me, I'm SSC pass with even less grade. So Thank you. don't think like to get MBA and to get Bachelor of Masters, MBA आणि कोण सगळे कसले तुमगे education degrees आहे तो that's helping. No way. When David a shepherd was a king, what are MBA and degrees in the front of our God? So my dear Argan. sisters, मा बहिणीनो, देवाक तुम्ही सदा आर्गां दियाय. किती जेवण देखून एक आज तुका तर काल भाजी आयलोली हऱ्या हांग जेताय ओदोचान. तेंची चिताय आणि ते म्हणे हांव ती लोक बार हऱ्या हांग जेता. ओद्दां जेवण एक भाकरी देखून मेळना. Think about those people and see how this God is providing for this Zarephath widow. कोणा तेको बारेको कांय नासलोलें. पूण देवान दिलें. तेशको तुमी बी कोणाको एक प्रॉफिट एक देवा भाशेन आठ बोडवी जाण कोण आमगे गांवांत जायताय गोंयांत. There are so many people who are really suffering in Goa. So many. I always ask God this. हांव मुगे गांवां सांगत तुका. When I imagine, right, हांव चिंतिता मुगे गांवां. सा स्टार्टिंग सोन आमगे देवळाको सोन वयताय ते गांवां हांव चिंतिता. कोण आहा काय म्हण इतू ये you know, who cannot afford. I'm really telling it from my heart. And I always ask God, bless me so that I can be a blessing to many. But don't bless me so much that I will have that pride in me and forget what you have given me and go in the wrong way. Argan Because Jesus. this is the first thing what we do. पयशे येयले की ना आमी इसरोताय. ते खुंयसो येयले ते पयशे आमकोडे. So see this woman now, 10 बाऱ्यान तेक सगळे हेल्प केले. तेंक जेवण मेळ्ळें, सगळे गेले. चेड मातशें बरो ना जालो कोणाचे गायने. Elijahji. Exactly. This is what we are. We humans are like this. So ungrateful. अशें कोती इस्रायलाइट्स कोतालीं देवाक. मातशें तीक बरें जेयली माना मेळ्ळो सगळे मेळ्ळें हायले मुखार गेली मातशें कोडये उदो मेळ्ळें स्टार्ट. Praise आमची God. मोरो हाड्या ये रानां हाड आमक उपाश मारूं उदो ना जालोली. सारकें आमी अशें सारकें. कोन्न मुखार गेली आनी मागीर मासा रडो लागोली. This is what we are. Reality of our life. Accept it. And we should change. All of us, even me. तुम्ही न्हू आमी सगळ्यांनी आमगेलें जिवीत बदलूं जाय. हेच न्हू आमी बायबल वाचिलो आमी ते स्क्रिप्चर्स कन्फेस केल्यो. बट वी आर द सेम. स्क्वेअर वाना आलो स्क्वेअर वानाकू गेली. नो आमी मुखार वचों जाय. We should leave the word of God. जियेपा जाय. ब्रदर जॉन्सन पयर सांगता वय की आपण उलयतना आपल्या तोंडांतल्यान उतर फकत देवा गेली उतर येताय. Because he is so engrossed in the word of God. So brothers and sisters, let's try to do that. Let's be like that, not try. We'll do it by his grace. We'll ask for the grace. आम देवाको मागया तेगे कृपा दी म्हण आमकां. You know, म्हाका पयलीं खबर नासली Yes, कृपा. Jesus. ग्रेस म्हणलो कितें. सो म्हाका कळ्ळें कृपा म्हणलो ग्रेस म्हण. आनी फॉरेन सांगत तुमकां आमी देवा कडेन कृपा मागो जाय की आमकां कृपा दी जेजू. एक एक वस्त तूं आमकां एवरी डे आमगे जिवितांत दिता आनी आमकां तूं बेसांव घाता. ही सगळीं बेसांवां आमगे भुरगीं बरी भाशेन आहाय आमगे माय पाय बरी आसाय आमी बोरची येताय आमगे कामाचे बेसांव आम रात दीस जेवण सारकें आहा. ओद्दां जेवण ना पूण आमकां आहा. सो आमी देवाक एक एक वस्तूक आर्ग दिवपा जाय आनी तेगे कृपा मागों जाय की आमी ही कृपा आमकां पळय आहा तीच कृपेन आमी दुसऱ्या आदार करूं आनी दुसऱ्याचोय तेच कृपेन देवान पळय आमकां मोग दाखयला तोच मोग आमी दुसऱ्या दिवपाक. पूण अनफॉरगिवनेसान रावो न्हू. आमी कितें कोणें म्हणलें आमी मोतीन घेवन रावताय. चड कोण आमगे शेजऱ्यांको देखून गोंयां Polka bostai tejo habrikote आवय जोन्नांतल्यान पोचयतली कोण कितें कोत्तो. This is what is happening in Goa. So don't do that. तेंगे ती कितें कोताय ती कोण हितून जोन्नांतल्यान तेंक कित्याक चोयताय. What you got to do? आमकां Yes. कांय ना लोक तेंगे जोन्नांतल्यान चोय. Thank you, आमी Jesus. आमगे लायफां चोवपा जाय. आमगे भितर चोवपा जाय. आमगे ओतोस कोण कितू साफ आहा तें.
आमगे वतोसको सारको देवान म्हळ्यार दुसऱ्या कितको बोट दाखयत तूं तुगे आमगे सोनला भितर चोवपा जाय. एक्झॅक्टली व्हडली लाकूड आसून आम दुसऱ्याक येदे किसकूट मूय पडली चोवपा धांवताय. डोंट डू दॅट. दिस इज द रिझन हांवें गोंय लोकांगे वचपाचें सोडा. कित्याक तेंगे गेल्यार ते मागीर दुसऱ्यागे खबरो सांगताय देखून हांव वचोना कोणागे. मेळ्ळी हाय हालो कोता भायर सरता. दॅट्स इट. नाजाल्यार कोलवा सावन पाड्ड्या मुगे मायगे घरा मायगे सावन कोलवा. दॅट्स इट. बिकॉज दिस इज हॅपनिंग इन गोवा. सो वी हॅव टू स्टॉप दिस. आनी आमी दुसऱ्यांकूय शिकोवपा जाय. बाबा हे न्हू म्हूण. सो आम म्हणटाय नो लास्ट टायम आय वॉज टेलिंग Fatima something. Fatima said, until the Holy Spirit gives conviction, we cannot do it. No, Fatima. When we know things are wrong, according to the Bible, what the Bible says is right. There is nothing apart from the Bible. All the truth is in the Bible. So you don't say, no, I cannot do that because I didn't get conviction. No. When you knowingly are doing it, tu zanto te kotano, te am mapato. It's a bigger sin for us. That's why I wanted Mark Zayal ne Romans. Sister, I ekgi suloitale Romans sache. Romans 1 chapter. I will talk on it. Praise God. Because the truth is the truth. And तोच truth आमकां फ्री कोतलो. सोगले हितून देवागे उतर. जेन्ना आमकां सोगल्यांक कळटलें कित सोत तें देवागे उतर, तें सोत आमकां सुटावे कोतलें सोगल्या हितूंतलें. अदरवायज आम बॉन्डेजीसां उरतलीं सोदांच. आम थिंगा उरतलीं. No matter how much Bible you read. Useless. Now I told you, Ahab esko kotalo devan kit kelte. He was displeased with it. So why do we try to displease our God by doing what is wrong? Tell me. So आमी देवान कित सांगत तें कोरया. आमगे religion आम कित शिकोयत तें न्हू. What the good news of Jesus, God, what God is telling us, let's implement that in our life. Only when we implement that and start acting on that, we will be set free from everything and will be blessed. आनी हांव जाल्यार मुठा सदां देवा जेजू म्हाका तूं प्लीज म्हाका चोड तुका हांव म्हाका कृपा दी म्हण म्हाका कृपा दी दोनया म्हण चोड टायम तुजे बरोबर स्पेंड करपा हें नाका आसलो करूं म्हाका नाका भुरग्यांको देखून उलोवपा नाका म्हण. Praise God. Thank you, I'm Jesus. asking God this. You know why? Because I want to take the first flight with Jesus and go when he's coming. Amen. I don't Amen. want to be left behind. Thank you, Jesus. You know, भाव म्हणादो जेजू येवपाचो ओगोद जाला. So repent कोराय. चोड बायबल वाचाय. Word of God बरी चोड टाइम दियाय. Not for this serial, आमगे TV, of course. You know, I'm temptation येता, but no, do you avoid it. देवाको हांव मागोता. जाणा 2-3 दीस एक म्हयनो पयलें म्हणजे मिठू मेल ते दोना टेन्शनांनी बिकॉज कांय जायना. हांव मुगो एक पाटी ती तामील पिक्चर चोवपाक गेलें. I saw the movie. I'll tell you. You know, then I told Holy Spirit, take this away from me. These are distractions, you know. YouTubeचे गेले बेस्ते त्यो एशको आतां कित क्लिप येता एशी. I go on YouTube because of the word of God. पूण कितें जाता नाका लो क्लिप येता ती एक वयर काडले की ना दुसरी क्लिप मेळटा. Praise सारकें. God. And it is the biggest temptation. तूं तें चोयता तूं खबरू आसना एक वर्सान वयता. तुगे टायम थिंग वेस्ट. आनी मागीर ओय जेजू हे नाका आसलो चोवपा हांवें वेस्ट केलें. And you know, I get that guilt feeling and I get so hurt. Although Praise he will not say anything to me, but I wasted my time in this rubbish. So हांव आज सोद्दां रातीको हांव होली स्पिरिटाको मागोता. होली स्पिरिट हे और ही डिस्ट्रॅक्शन म्हाका नाकाय. प्लीज म्हाका ही डिस्ट्रॅक्शन मातशें हाणाका. म्हाका नाका म्हूण ही डिस्ट्रॅक्शन चोवपाक. I want to be completely in the word. Help me to be only in the word and strengthen my inner man. हांव सदां तें होली स्पिरिटाको आतां मागोता हेंचा की मुगे इनर मॅन तूं स्ट्रेंथन कर म्हूण. बिकॉज तेगेली स्ट्रेंथ पुरो जाता आमकां इन एवरीथींग.
2 Corinthians 12:9, 9:12, right? What your grace is sufficient for me. तेगेली कृपा आम पुरो जाता. ते करूंक. So, what is impossible? पयला हांव आतां हे स्टेरॉइड्स घेवन मोठो जाल म्हण हांव चलतो न्ही गोजी वयता आनी बरें चलोंक पडटा. आनी मुगे पाय बँड सारकें दुखतालें. I couldn't walk. You know what I say? हांव कितें म्हणटा brothers and sisters? Holy Spirit, तूं म्हजे भितर आहा. Please म्हाका घोटाय दी. म्हाका हें चलोन थिंगसो वचों. Please म्हाका घोटाय दी. आनी तो म्हाका ती कृपा दिता. चलोन वचों फास्ट फास्ट ते इगोजेको पावप जाय. एक पाट म्हागे वाडे एक म्हाका फुसकार देखून सुटना. इतू हांव जार जाता तें मोठें जालां न्ही हांव. But praise be to God. He's always faithful. If we trust in him, आम तो तेको मागोन कोरीन. सगळे सार जाता. आनी हांव मुगे ऑफिसांनी आतां न्यू स्टायल कॉमेस केल्या. कित्याक आतां ते कंपनी बंद जावपा आहा एशे कोन्न नाकालो खबर येताय म्हूण कितें कोताय सगळीं येवन म्हाका सांगताय तूं जाणा तूं हुंय आ खंयची ग्रुपा म्हणल्यार म्हाका पळना. मुगे देवान म्हाका हे कंपनी हाडला. तो जाणा म्हाका खंय कितें करूं जाय तें. I left it in his hand. He's my provider. तुमकां तो दिसता ही कंपनी तुमकां पगार दित म्हणून you all depend on that. And now I started हांव आख्खें ऑफिस मुगेलें I put a hedge of blood, Jesus blood protection upon my office. And I say, Lord, let this corrupt language not come into my office. Nor any thoughts bring those corrupt thoughts or negative thoughts come to my mind. So that I become restless and feel uneasy. Right? So देवचा तेच सोदिता. तो आनी मुगे सुसेग पेडेरू करू सोद जालो. पूण तेका चान्सू पडना. We should not give him a chance. आमचे दोन तेक चान्स दिताय न्हू तो आमकां साम माडोयन आमकां सारको रोडयता. And we don't even realize that it's the devil. Praise God. And we keep on blaming poor God, who is so much loving. Thank you, who has given us everything. Praise Everything he has given us. You just say the word and it is there with you. It takes time. When it takes time, remember one thing. Think that there is something wrong with us, not with God. Teko kite wrong na. Ami. जेन्ना तो आमकां सगळ्यां बरें पयस कोता तेदोन तुम सजमो जाय. देवाक जाय आमी तेज बरें चड टायम स्पेंड केलोलो. जेन्ना चड ओदरुश्ट येता तेदोना चिंताय अरे हांव देवा बरें चड टायम कोरतलें. हांव देवा बरें रावतलें. ओ देंवचार आम सोतायता. ते देव सोतायना आमकां. तो देंवचार सोतायता. So we have to run to God. देवा बरें जावन वसाय. आनी तो तुमकां आपल्यागे पाकट्यान Psalm 91. He will keep your things. He's such an amazing God, brothers and sisters. Praise God. I am this thing of his Praise God. example of God. I am muge life upon miracles soilai. And हांव मुगे भुरग्यांक सांगता अरे तुमकी तू मिलाग्री कोण देखून तो तुम तर भावाट दोनाय कोंताय नाही मग तुमकां कांयच नालो एक सायकल नालो मग तुमकडे देवान तुमकां दोन मोटरसायकल दोन गाडी दिलाय तेका अर्घ दियाय मग ते तुमगे न्हू म्हूण त्यो तेन दिलाय. सो आमी देवा कडेन सदां उपकारान रावों जाय. आमगे कोश्टां कांय ना. डोंट इवन थिंक सो. थिंगा मोटरसायकलान गेले आमगे पांय मोळे आमूल भितर खंयचे पयशे येतले मोटरसायकल चलोवपाकू आमगे कोश्टांच्यो कांय ना. All from God. So this woman, Zarephath woman, was so grateful. But within a second, तेगे चेड बोरना जाला तेगे चेड मेल म्हणटोरी तेन कित म्हणे तू हिंग येयलो मुगे पातकां म्हाका फारीकपण दिवपाक चोवपा आनी मुगे चेड्या मारूंकू म्हूण. हें आम कोताय. आम बोर जेयताय बोर खाताय तेदोन देव नाका आमकां. वायट येयलें देवान केलें तें तोच कोता. तेज्यान चोवपा जायना जाल्यार हांव हुशार रावतें. This is how we talk. कितू जाण उलयताय. You know, मुगे मिठू मेल तेदोन I was very attached to her. ते मुगे बेबी अशें. हांव एकलें आहा म्हणटोरी म्हाका तें मुगे सांगातें सो. खूंय वयत जाल्यार हांव आहा जाल्यार तें म्हाका मुगे तें आहलें मेन सा मुगे तो. येयलें की ना देराचें तें सा धांवमान येतालें मामा येयल म्हूण कामाचो. She was a bird. पूण तें येतालें. किस दितालें आनी किशोरी सगलें कोतालें. When she died, तें मेलें तेदोन हांव सदां तें बोरना तेदोना 3 म्हयने तेका एशें कोन्न मुगे हातान घेवन दवरतालें. I used to keep her रॅप करून हितून नॅपकिनां.
ते मेलते तेका लागून हांव रोजार कोतालें आनी तेय बी प्रेज एंड वर्शीप आयकताले, हिलिंग स्क्रिप्चर्स आयकताले. एंड वेन शी डायड आय वॉज शॅटर्ड. I can't tell you all. I went, मुगे काळीज एश जाले. I never thought I would be like that, but I was like that. I couldn't pray. मुझे रोजार करू जायना आसलें. हांव फोर्स कोतालें बायबल वाचूंक. And it was on New Year's Eve when I went to church here in the praise and worship, ek Hindi worship song चलताले. And I was asking God, Lord, give me that freedom. Take away this hardness from my heart. I cannot pray, Lord. मुझे जायना म्हूण रोजार करपा, तुज बरें येवपा मुको जायना, कितें ब्लॉक कोत म्हूण. And you know that thing to ek worship song, because whenever I worship waita, I never look right and left. Those words of the lyrics of that worship will always be my words from my heart. And I was just crying and I felt that this, Thank you, Jesus. and from that day, I even told a man of God, I said, Lord, this happened to me. And I was feeling that Praise that God. much I loved me too. So हांव तुका सांगता जेन्ना आमी आमगे तेगे चेड्या लागून and I came to me to stop it because of this. You know what I did? I did a biggest mistake and I asked for it. I repented to God. I said, Jesus, why did you take her away from me? I cried so मुगे काळीज फुटोलें. हांवें म्हणलें जेजू इतू हांवें तुका मागिलें. हांवें म्हाका लागोन देखून I used to go even to the blessed sacrament because of her. And I said, Lord, after doing so much, why did you take her away from me? And then I was so sorry because आमच्या देवा केन्ना question करूंक जायना. No. We cannot question God. Praise God. And then I told Jesus, I'm so sorry. With that sorrows of mine, I just asked you, Lord, but I'm so sorry. One day even I have to join you. And I thank God for me too. For 4.5 years, she was like a baby playing with us, talking to all my family members. We all loved her. She was a baby to me. And I thank God for her presence in our lives and those Thank you, sweet Jesus. memories she left in my life. And now every day, of course, I remember and I cry. But then I tell God, I thank you for her memories, for that love I got from her. Praise Jesus. Thank you, Jesus. And when this woman, now let's go to Elijah. So when this woman started blaming Elijah just तेगे भुरग्या घेयलो Elijah आपल्याच्या हाती बोवाड मात म्हूण आनी आपूण रावतालो तेगे रुमांत थिंग घेवन गेलो. And then देवा सांगिल्लें तुवें हेगे बायलेगे भुरग्याकय बी हें केलो हांव रावता थिंगा ती म्हाका एक जेवण बिवण दिताली आनी तूं तेगे ते प्रॉब्लम हाडलें. He asked God, and then he spreads himself on that boy, and he breathes in him. आणि 3 पार्ट कोथरी तो चेड्या जीव येता आनी तो जीव जाता आनी तो एलायजा तें घेता आनी तेगे मायेच्या हात्यान दिता. And he gives the son back to his mother. And that is the time, what she says? Now I believe you are really a prophet of God. Can you believe it? जालो म्हणटरी तूं प्रॉफिट नाल्यार मोरो तो कितें रोजार कोण गेलो म्हणपा देव जाणा आमचे रोजार कोण गेलो तो जातो म्हूण. We are like that. आपयताय फादर यो रे तो आनी कोण फादर मिलाग्र कोत जाल्यार तेका पयलीं आपयतली. तो येता म्हळ्यार पयलीं धांवतली तेगे हात घाल तो हात दोतो काय म्हण हें करपाक. आनी तें मागीर जायना जाल्यार कोणाचेरी त्या फादराचेर. तेंचे रोजार कांय जावंक ना म्हणटली आमी सारकें. So let's try and let's learn to be dependent only on God and the word of God. Amen. देवाचेर आनी देवा गेल्या उतराचेर आमगे आख्खो थाराव आमगे चिंतप आमगे जिवीत आमगे चलप सगळें देवाचेर दवरया आनी ते जेजूच्या उतराचेर दवरया. जें उतर देवाचें तें जेजू. सो ते जेजू घेवन आमी एक पावल मारया आनी तो
right way दाखयतलो. Praise God. Arkan Jesu. There is lot to speak about Elijah. There are Yeah, many chapters. बरे केले, बरे. Chapter of Elijah. God Yes. bless you all. Hope you all are blessed by this word. And we will promise God to be like Jesus Praise God. and do like Jesus and love like Jesus. राव Just किती क्वेश्चन आसले इन्सारिया बाय correct. किती विचारपा जाई कोणाकू किती ऐड करपा जाई कॅन्सल केले स्क्रिप्चर्स की तू म्हणजे स्क्रिप्चर्स जाल्ल्यो आणि म्हणे ते कोंकणी सोदीत म्हणे लागत और इफ दिस वुड बी इंग्लिश नो सिस्टर प्रेज गॉड बरे केले देवान पवित्र आत्म्यान बरें कोण शिकयलें तुजे I pray to the Holy Spirit. I said, you speak to them what you want to speak. प्रेज गॉड थँक यू जीसस बाय All- फ्लावी काय ना जाल्यार क्लोजिंग प्रेयर करूया मोगला बापा दिनवास तुका मोहिमा तुका वाखाणी तुका वो मोलादीक वेळ आमी सारलो तुझे उतर शिंकूंक तुका ओळखूंक एलिजा आनी त्या स्टोरींतल्यान आमकां जायतें शिकोवंक मेवलें वय बापा तूं जावन आसा व्हरतो व्हरतो देव वचोरयांचो देव मिलाग्रींचो देव आमकांय तुजे भाशेन मोग करूंक शिकय पवित्र आत्म्या तूं आमकां आदार दिता आनी ही शिकवण तुजीच जावन आसली आमकां आमच्या बापा सारकें जावंक तूं आदार करतलोय म्हूण आमी जाणां ही शिकवण आमच्या काळजान गोड दवरून आमच्या मनाची नवसोरणी करूंक हें उतर आनी तूं पवित्र आत्म्या आमकां आदार दितलोय म्हूण आमी तुका आदींच फुडें दिनवास दिता आनी हें आमच्या चलत्या जिवितान वापरूंक आमकां आदार दितलोय आनी दुसऱ्या आमच्या भावा भयणांची जी आयज येवंक पावोंक ना तांकांय तूं ही शिकवण फावो कोत्तलो म्हूण आमी तुजे लागीं मागता हें मागणें आमी कोत्ता